नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। कळंगूट दर्यादेगेर मुंबईच्या पर्यटक गेटीक प्लॅनेट गोवा शेकाच्या कर्मचाऱ्यांनी केली मारपेट, एकलो पर्यटक जखमी, पोलिसांनी 5 जणांक केली अटक। सोळाव्या वित्त आयोगाकडे सरकार करतलो 28,000 कोटींची मागणी, तयारेचो नियाळ घेतले उपरांत मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती। सोळाव्या शेकड्यातले डॉक्युमेंट, मॅगझिन्स तसेच पुस्तकांचे आता डिजिटायझेशन करपाचे काम सेंट्रल लायब्ररीन घेतला हातान। आता मेरेन 16 लाख पानांचे केला डिजिटायझेशन। सहाय्यक ग्रंथपाल सुलक्षा कोलुमुलची माहिती। विधानसभेचे अधिवेशन 2 दीस दवरपाचो मंत्रिमंडळाचो निर्णय। शियाळे अधिवेशन 2 दीस आसतले, हाचेर विचारिल्ल्या प्रश्नांचेर सभापतीची जाप। एजन्सी कडल्यान पैसे घेऊन गोयची बदनामी करपी इन्फ्लुएन्सर्सांचेर करात कारवाय, शिवोलचे आमदार डिलायला लोबोंची मागणी। आणि मोबाईल चोरी केल्ल्या प्रकरणात कोकण रेल्वे पुलिशेन केली चोराक अटक। 2.50 लाखांचे 11 मोबाईल केले जप्त। फुडलो तपास आसा सुरू। आता खबरो विस्तारान। कळंगूट दर्यादेगेर मुंबईच्या पर्यटक गटाक प्लॅनेट गोवा शेकाच्या कर्मचाऱ्यांनी मारपेट केली। ह्या मारपेटीत एकलो पर्यटक गंभीर जखमी जालो। ह्या प्रकरणात पोलिसांनी सध्या 5 जणांक अटक केल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। कलंगूटच्या मरीना शेकात एका पर्यटकाचो खून केल्ल्याची घडणूक ताजी आसतना शुक्रारा मध्यानराती कलंगूट दर्यादेगेर मुंबईच्या पर्यटक गटाक प्लॅनेट गोवा शेकाच्या कर्मचाऱ्यांनी मारपेट केली। ह्या मारपेटीत शेकात आयिल्लो एकलो पर्यटक गंभीर जखमी जालो, देखून ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलात दाखल केला। ह्या प्रकरणात आता मेरेन केरळाच्या नौफाल पीटी, रोहित कुमार, अभिषेक कुमार, विनोद कुमार, सुरिंदर कुमार ह्या 5 कर्मचाऱ्यांक अटक केली। ह्या 5 जणांचेर खून करपाचो यत्न केल्याचो गुन्यांव नोंद केला। फुडलो तपास सुरू आसा। सध्या गोंयांत बरोचसो टुरिस्ट न्यू इयर मनोवपा खातीर आयिल्लो आसा। अशेच काही टुरिस्ट मुंबईच्यान काही फ्रेंड सर्कलांचो ग्रुप जो आसा तो कलंगूट बिचाचेर न्यू इयर मनोवपा खातीर आयिल्लो। हो जो ग्रुप आशिल्लो तो कलंगूट बिचाचेर भोंवपा खातीर आयिल्ली आनी अशी सध्या एक खबर आमच्या समोर येयल्ली आसा ती म्हटल्यार जेन्ना कलंगूट बिचाचेर रातची 3 ह्या वरांचेर एक कलंगूट बिचाचेर जो शेक आसा प्लॅनेट गोवा शेक म्हणून, ह्या शेकाच्या भायर ही जी टुरिस्ट आशिल्ली हेंचो आनी ह्या शेका भितर जे काम करपी आसा काही गार्ड, सेक्युरिटी, वेटर्स म्हणून ह्या वेटर्स आनी सेक्युरिटी गार्डां मदीं आनी ह्या टुरिस्टां मदीं एक बारीकसो वाद जालो। हो वाद जो आसा हो झगड्यांच्या रुपांतरान येयलो आनी ही जी झगडी आशिल्ली ती इतली भयानक आशिल्ली की हेंच्या मदीं हातापायी जाली। हेतून जे काही टुरिस्ट आशिल्ले ते पार्शली इंजर्ड जाले, तर तेतूंतले काही 4 जण आसात ते सिरियस इंजर्ड आसात, तर तेतूंतल्यान एक जो टुरिस्ट आसा तो क्रिटिकली इंजर्ड जालो। ह्या सगळ्यांका सध्या जीएमसीन उपचार चालू आसा आनी जेन्ना ही खबर कलंगूट पुलिसांक कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी ह्या केसी फाटल्यान इन्व्हेस्टिगेशन करपाक सुरवात केली। सध्या मेरेन कलंगूट पुलिसांनी 5 जणांक अरेस्ट केल्ले आसा, जेंची नांवां आसात नौफल म्हणून हो 28 वर्सांचो रावपी केरला ह्या गांवचो, रोहित कुमार, तर तसोच अभिषेक कुमार, विनोद कुमार आणि सुरेंद्र कुमार असे 5 जणांक सध्या हांगासर जे शेकाचेर जे प्लॅनेट गोवा शेक म्हणून आसा ह्या शेकाचेर हे 5 जण जे काम करताले वेटर किंवा गार्ड म्हणून ह्या सध्या सगळ्यांका कलंगूट पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतिल्ले आसा। सध्या ह्या झगड्याचे कारण कितें, ही झगडी जाली तरी कशी, कितें रिझन आशिल्ले ह्या झगड्याचे, हे सध्या कलंगूट पुलीस जे आसा हेचेर तपास करीत आसात। सध्या जे कलंगूट पुलीस आसा ह्या 5 जणांक आपल्या ताब्यात घेतिल्ले आसा। त्यांचे मेडिकल एक्झामिनेशन काही वेळात हांगासर जातले, तर ह्या झगडेत आणि कितले लोक आशिल्ले व कितल्या जाणांक सध्या कलंगूट पुलीस अरेस्ट करतले याची सध्या तपास सुरू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोली।
16व्या वित्त आयोगाकडून सरकार 28,000 कोटींची मागणी करतलो। गोयची लोकसंख्या जरी उणी असली तरी पर्यटक परप्रांतीय मिळून 1 कोटी लोक यो वच करतात। ताका लागून चड निधींची मागणी करतले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगला। फायनल प्रेझेंटेशन फॉर्मालिटीज पर्यंत जातले। आज सगळ्या जाणां दिल्या उपरांत तांच्या डिपार्टमेंटाचे जे प्रोजेक्ट पावल्या ते प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट आमी सगळ्या जाणांक दिल्या। ऑलमोस्ट तशें जर पळयत डिपार्टमेंट वाइज tourism department it is approximately 1,693 crores, education department approximately 1,536 crores, health department 631 crores, power department 4,160 crores, green energy 7,350 crores, public work 5,460 crores, water resource department 3,401 crores, disaster management 1,982, waste management 733, climate change 379, approximately 28,000 crores of rupees ही डिमांड आम्ही 16 फायनान्स कमिशनच्या फुडल्यान दवरतले। ओके, हातूंत वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटानूच एग्रीकल्चरूय आयलो, सो वेगवेगळे बंद बांदपाक आनी हे जे आहा पळय ते तातूंतल्यानूच पयशे आमी भितर डिमांड केला। हे फावटी एक व्यवस्थित प्रेझेंटेशन करून फायनान्स कमिशनाक आमची गरज म्हणजे गोंय हे बारीक राज्य असले, गोंयाचे पॉप्युलेशन कमी असले आणि हे सगळे पॅरामिटर सुद्धा जरी कन्सिडर केले असत जाल्यार अप्रॉक्सिमेटली आमचे फ्लोटींग पॉप्युलेशन हे आमकां अप्रॉक्सिमेटली 1 कोटी सुमार फ्लोटींग टुरिस्ट मायग्रंट लेबर हे सगळे आसता। हे सगळे कन्सिडर करता आसतना SDGच्या बाबतीत आमी 4 नंबराचेर आसा, स्कोराच्या बाबतीत पळयलें जाल्यार आमी 2 नंबराचेर आसा। SDG हे कंपॅरिजन करचें आनी आमकां ओवरऑल हातूंतल्यान हो आमकां दिव, कारण आमकां एरिया लेस आनी पॉप्युलेशन कमी असल्या कारण त्या पॅरामिटरान आमी वचनाशिल्ले, पण सगळे ओवरऑल आमी एक बरें प्रेझेंटेशन तयार केलां। 9 तारखेची हे प्रेझेंटेशन आमी तांच्या मुखार दवरतले। ताज्या भायर लोकल बॉडी पंचायत आसतले किंवा म्युनिसिपालिटीज आसतल्यो हांच्या कडेन इवन जो पॉलिटिकल पार्टी कडेन कन्सल्टेशन जे आसा पयलीं ते 16 फायनान्स कमिशनचे जातले। प्रिपेरेशन्स एकदम खूब बऱ्या पद्दतीचे केला। आमी आमचो स्ट्रेस आसा की आमी जितके मागता तितके फंड्स जे आसा पयलीं हे 16 फायनान्स कमिशन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक आमकां रिकमेंड करता। 16व्या शेंकड्यांतले डॉक्युमेंट, मॅगझिन्स तशेंच पुस्तकांचें आतां डिजिटायझेशन करपाचें काम सेंट्रल लायब्ररीन हातांत घेतलां। आतां मेरेन 16 लाख पानांचें डिजिटायझेशन जालां अशी माहिती सेंट्रल लायब्ररीची सहाय्यक ग्रंथपाल सुलक्षा कोलमुले हांणी दिलें। फुडले पिळगेक वापरा खातीर ही 16व्या शेंकड्यांतली पुस्तकां, डॉक्युमेंट तशेंच मॅगझिनांचें डिजिटायझेशन करतात अशें तिणें सांगलां। कृष्णदास श्यामा गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररीच्या 4th फ्लोर गोवा आणि रेअर बुक सेक्शन हातून आमचे कडेन खूब दुर्मिळ पुस्तकां, पेपर जे 16व्या शतकांतल्यान धरून आसात आनीक तातूंत भितर न्यूजपेपर आसात, मॅगझिन्स आसात जी आमी जतन करून दवरल्यात आनी ती फुडल्या पिळये पर्यंत पावपा खातीर आतां ताजें डिजिटायझेशन सुरू आसा। सो ह्या डिजिटायझेशन 28 मार्च 2024 सुरू केल्ले आनी तें DOITच्या थ्रू ITGन तें काम आमकां ते करून दितात। तांकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो फंड आयिल्लो आसा, ताजे थ्रू ते आमकां करून दितात आनी हें काम SG इन्फॉर्मेटिक्स ही न्यू दिल्लीची एक कंपनी एजन्सी तें काम करता आनी तांचे मनीस हांगा आसात, तांचे बुक स्कॅनर बी सगळे घेवन आनीक ते फाटले म्हयने कितलेशे जाले ते काम सुरू आसा आनी आज पर्यंत 16,79 पेजीस स्कॅन जाल्ले आसात आनी हातून भितर पोर्तुगीज बुक्स, ओल्ड न्यूजपेपर्स, जर्नल्स आनीक थोडे मायक्रोफिल्म आसा जे डिजिटायज जातले। ही फर्स्ट फेज आसा आनी हें जें डिजिटायझेशनाचें काम आसा तें फेजींनी आमी कंप्लीट करतलीं। तातूंत ही फर्स्ट फेज जी आमकां ITGन आपल्या हातून करून दिल्ली आसा आनी हाजे फुडली ज्यो 3-4 फेजी आसतल्यो त्यो आमी स्टेट गव्हर्मेंट फंडांतल्यान करतलीं।
तशें आमचें प्रपोजल आसा आनी गव्हर्मेंटाचें ताका अप्रुवलूय आसा. सो सेकेंड फेजीन मागीर आमी आतां आमचें हें जितलें जालें तशेंच परत आनीक पोर्तुगीज आमचे बुक्स आसा आनी परत जें दुर्मीळ जें साहित्य आसा जाका गरज आसा जें जतन करपाची तें आमी सगळें आमचे कडेन आसा तें आमी सगळें करून तें लोकां पर्यंत पावयतलीं. मागीर तो डेटा सगळो कलेक्ट जावन मेटा डेटा जावन ताजी डेटा एंट्री जावन लोकां पर्यंत पावपाक आमी तशी ताका एक सॉफ्टवेअर आसतली आनीक तो एक सर्वर आसतलो इन हावस ताजेर तें सगळें डेटा तो आसतलो आनी तो आमी लोकां पर्यंत पावयतले. ही आतां सद्या जें सुरू आसा ते प्रिलिमिनरी स्टेज आसा पूण फर्स्ट फेज आमची आतां कंप्लीट जातली. सेंट्रल लायब्ररीक ओल्ड पोर्तुगीज डॉक्युमेंट्स आसात कितले तेंपाचेच आनी कितलेशे लाखांनी बुक्स आसात कळ्ळें न्हू. हितूक आमी पयली फेजीन रॅर बुक्स आसात पोर्तुगीज कालीन सो ते पयली फेजीन घेवपाचें आसा आनी हें काम आमकां DOITनूय हेल्प केल्लें आसा. सो तेंचे फर्स्ट फेजीन आमी तेंचे थ्रू जो फंड आसा पळय सो तेज्या फंडांतल्यान आमी फर्स्ट फेजीन स्कॅनिंग केल्लें आसा. सो तेंचे जे एजन्सी आसा सो तेंचे एजन्सीन आयज पर्यंत आमकां 16 lakhs सुमार पेजीस स्कॅन केल्ले आसा आनी टोटल 35 lakhs ते फर्स्ट फेजीन आसल्यो अश्यो 5 फेजी जातल्यो. सो हितूंतल्यान आमी तें काम एक्सपेडायट करतले. आमचे कडेन थोडे आनीकय स्कॅन केल्ले डॉक्युमेंट आसा तेंचे मायक्रो फिल्मींग बीन अशें आहा पळय सो तेय आमी एक्सेस करून एक्सेसिबल आसा काय ना हें चॅक करून आमी तेजो लोकां खातीर ते डॉक्युमेंट रेडी केल्लो आसा आनी करतले. टोटल आमचे जे रॅर डॉक्युमेंट्स आसा ते फर्स्ट फेजीन घेतले. मागीर A2 सायज पेपर्स आसात ऑन दे सो ते घेतले आनी अशें करून आमी डिजिटायजेशनाचेर भर दिल्लो आसा. सो हें डिजिटायजेशन आमी कंप्लीट करपाचें आसा फेज्ड मॅनर. विधानसभेचें अधिवेशन 2 दीस दवरपाचो निर्णय मंत्रिमंडळाचो ताका आपूण कितें करपाक शकना अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगलां. 2 वर्साचें शियाळें अधिवेशन 6 आनी 7 फेब्रुवारी अशे 2 दीस आसतले. हे विशीं शुक्रारा पत्रकारांनी सभापती प्रश्न विचारलो ताचेर जाप दितना सभापती उलयले. असेंब्ली सेशन आसा ती 2 दिसाची आसा म्हणून खुबशे ऑपोजिशन डिमांड करता की ते एक्सटेंड करचे म्हणून. एक गजाल कशें आहा ते कॅबिनेट डिसिजन आसा. कॅबिनेट डिसिजन जातकच म्हजे कडेन येतलें आनी ते 2 दीस आसची 3 दीस आसची किंवा बाकी आसा तो ती कंडक्ट करपाची ती जबाबदारी म्हजी आनी दीस कितले आसचे ते सरकाराचे आनी कॅबिनेटाचे दीस. BSc मिटींग जातली परत ठरोवपाक BSc ठरयता. BSc ठरयता कशें ते कामकाज कशें चलचें 2 दिसां आसूं दी ते 21 दीस ते कामकाज कशें आसचें त्या संदर्भात ते ठरयता. दीस ठरोवपाचें काम जें आसा ते कॅबिनेट दीस. सो तुमकां दिसता 2 दीस ओके आहा कशें सगळ्यो गजाली आसा. म्हाका दिसता अशें आसा की कॅबिनेटान जे ठरयलें आसा ते डिसिजन फुडें व्हरपाचें काम जें आसा न्ही लॉंग असेंब्ली जाऊ शकता न्ही फुडें लॉंग जाता न्ही परत बजेट सेशन आसा. सर ते म्हणटा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणून सो तुमकां एज अ स्पीकर कितें दिसता? म्हाका कितें दिसता तें लागना की म्हाका की कॅबिनेटान जो निर्णय दिल्लो आसा जो जे दीस असेंब्ली चलोवपाचें सांगता ते चलोवपाचें काम म्हणजे आसा. गोयची बदनामी करपा खातीर एक एजन्सी इन्फ्लुएन्सर्सांक पयशे दितात असो आरोप शिवोलचे आमदार डिलायला लोबो हांणी केला. गोयची बदनामी करपी इन्फ्लुएन्सर्सांचेर सरकारान कारवाय करची अशी मागणी तिणें ह्या वेळार केली. फ्रॉम कोस्टल बेल्ट आमच्या ह्या क्रिसमस आनी न्यू इयर सीजन सगल्यो ऑक्युपन्सी फूल आसल्यो. ऑल द ट्युरिस्ट वर हियर. हे कितें नेगेटीव influencers they are I think paid by some agents to see that the tourists from Goa goes elsewhere. I think the government of Goa has to take strict action against those influencers, find out who they are. They cannot defame Goa on any of this. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार ऑक्युपन्सी खूब आहले आनी ट्युरिस्ट जशे येताले एवरी टायम थंयच ट्युरिस्ट येयल्ले. यूएसजीची वायस चेअरमॅन आणि तुमच्याकडे एम्पॅनल्ड इन्फ्लुएन्सर्स आसा सो तांकां वापरून तुमी हांकां जाप दिवंक शकता. वी विल डू दॅट ऑल्सो. वी विल टेल द इन्फ्लुएन्सर्स टू सी दॅट गिव पॉझिटिव्ह इमेज अबाउट गोवा.
मोबाईल चोरी केल्ले प्रकरणात कोकण रेल्वे पुलिशेन कर्नाटकाच्या मोहम्मद युसूफ या चोराक अटक केल्या. ताच्याकडल्यान 2.50 लाखांचे सुमार 11 मोबाईल जप्त केल्यात. दुबावित मोहम्मद युसूफ 28 डिसेंबराक गोंयांत आयिल्लो. नव्या वर्साच्या फाटभुंयेर बागा आनी कळंगूट वाठारांत आयिल्ल्या पर्यटकांचे ताणें मोबायल फारायल्ले. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. कोकण रेल्वे प्लॅटफॉर्माचेर गस्तीर आशिल्ल्या पुलिसांनी मोहम्मद युनूस शेख व दावणगिरीच्या मनशाक आज सकाळी धरलो आनी ताची चवकशी केली. ताजे कडल्यान समाधानकारक उतरां मेळना म्हूण ताका पुलीस स्टेशनार व्हेलो आनी ताची तपासणी केली. तेन्ना ताज्या बॅगांत जवळ जवळ 11 मोबायल मेळ्ळे, जाचें मोल 2.5 लाखाच्या वयर जाता. आनीक ताजे नंतर ताची चवकशी केली. चवकशी करतकीर कळ्ळें की मोहम्मद युनूस हो 28 तारखेक गोंयांत आयिल्लो आनी तो बागा आनी कलंगूट एरिया भितर ह्या 11 मोबायलाची ताणें चोरी केल्ली आसा. न्यू इयराच्या काळा भितर ताणें कलंगूट आनी बागा एरिया भितर ह्या मोबायलाची चोरी केली. ताजे नंतर कोकण रेल्वे पुलिसांनी ताका भारतीय न्याय संहिताच्या सेक्शन 35(1) ह्या कलमा खाला ताका अटक केली. आनी आतां हें जें इन्फॉर्मेशन आसा हें कलंगूट पुलीस स्टेशनाक कळयल्लें आसा. कलंगूट मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे कलंगूट पुलीस स्टेशनाची एक टीम हांगा येवपाक भायर सरल्या आनी ते ताका आतां व्हरतले आनी फुडलो तपास करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. सांगे नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण बसकेत भगवान बिरसा मुंडा हांचो पुतळो बसोवपा वेल्यान बसका बरीच जापली. वेगवेगळ्या कारणांक लागून बिरसा मुंडा हांचो पुतळो खंयचे सुवातेर बसोवप हाचेर बरीच चर्चा जाली. नगरसेवकांनी सुचयल्ल्या जाग्यांचेर बिरसा मुंडा हांचो पुतळो बसोवपाचेर विचार जातलो. मात छत्रपती शिवाजी महाराज जॅक सिकेर हांचे पोर्ट्रेट सांगे नगरपालिकेच्या कॉलेक्सांत लावपाचेर थाराव जाला. सांगे नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण बसकेत भगवान बिरसा मुंडा हांचो पुतळो बसोवपा वयल्यान बसका जापली. वेगवेगळ्या कारणांक लागून बिरसा मुंडा हांचो पुतळो खंयच्या सुवातेचेर बसोवप हाचेर बरीच चर्चा जाली. नगरसेवक श्वेता नायक तारी भगवान बिरसा मुंडा हांचो पुतळो आपल्या वॉर्डांत बसोवपाक इच्छूक आशिल्ली, मात कांय धार्मीक कारणांक लागून हे सुवातीक नकार आयलो. बिरसा मुंडाचो पुतळो बसोवपाक चिल्ड्रन्स पार्क तशेंच ट्रायबल रिसर्च सेंटर अश्यो सुवाती विचारात आयल्यो, मात आजून भगवान बिरसा मुंडा हांच्या पुतळ्या खातीर जागो सुनिश्चित जालो ना. मात छत्रपती शिवाजी महाराज जॅक सिक्वेरा भगवान बिरसा मुंडा हांचे पोर्ट्रेट सांगे नगरपालिकेच्या कॉम्प्लेक्सांत लावपाचेर थाराव जालो. बिरसा मुंडाचो स्टॅच्यू हो विठोबा देवळाची जी त्रिकोणी जागा म्युनिसिपालिटी थिंगा घालपाक सजेस्ट केलें, पूण खंय तरी थिंगा रथाच्या दिसाक जे देवाचे कार्य जाता त्या खातीर आमी सगळे कमिटीले उलोवन बाकीचे डिस्कशन करूया. पूण त्या बाबतीनूय बाकीचे सजेशन आमी केरोज क्रूज जो आमचो आदलो वायस चेअरपर्सन हाणें सजेशन दिल्लें की खैरी काट्यार जे आमच्या वार्डान ट्रायबल रिसर्च सेंटर आहा ताज्या मुखार एक भव्य असो भगवान बिरसा मुंडाचो पुतळो आमी उबारुया. जर हिंगा इश्यूज जाल्या कारण देवाचें कार्य आमकां लागून खंय तरी फाटी उरपाक जायना आनी कितें तरी ताका मदें अडखळे येवपाक जायना, त्या खातीर ते इश्यूचेर आमी खंय तरी मातसो हें घेतलो कारण खंय तरी देवाचें जरी कार्य उरता तें जावचें न्ही, काय दुसरो आमी प्लेस सजेस्ट केल्लो खंय गाडयेन. हाचो डिसिजन जाला खंय स्टॉप ना डिसिजन अजून जालें ना कारण बाकीचे जे 6 जाण आहात आनी दुसरे जागे सजेस्ट केल्ले आहात थिंगा मातशें खंय तरी चर्च कमिटी आनी बाकीचे कमिटीले उलोवपाक जाय. त्या डिस्कशन खातीर तो बाकीचो इश्यू उरलेला, पूण पोर्ट्रेट लावपाचो जो इश्यू आहा भगवान बिरसा मुंडाचो, छत्रपती शिवाजी महाराजाचो, डॉक्टर जॅक सिक्वेराचो आनी शाबू देसाई हांचे भव्य अशे पोर्ट्रेट हे सांगेच्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉम्प्लेक्सान आमी लावपाच्या हो आमचो जे रेजोल्युशन मांडलेले ते 10 काउन्सिलरांनी मान्य केले. आणि म्हजे इतलेंच सजेशन आशिल्लें आज की बिरसा मुंडा थंय लागचो जाग्यार आमी तो वेवस्थीत आमी आमच्या चिल्ड्रन्स पार्कान घेवया आनी तेच भशेन बिरसा मुंडा आनी छत्रपती शिवाजी तशेंच शाबू देसाई आनी जॅक सिक्वेर हांचे ते स्टॅच्यू हाडचे इतलेंच म्हजे मागणी आशिल्ली. तशेंच त्या वार्डाक देवस्थानाचे कार्य घडटा म्हणून तो वॉर्ड काउन्सिलरान थंयच्यान नाका दुसरे कडेन खंय कडेन आपल्या वॉर्डात दाखया खंय तरी आपल्या वॉर्डात तुमी सांगात आपूण तुमकां आपूण रेडी आसा म्हणपाक लागलो. सो ड्युरींग दॅट स्टेटमेंट हांवें ताका सांगलें की चिल्ड्रन पार्क म्हणून जे आसा आमचे चर्ची मुखार त्या चर्चीक थंय जावचो म्हणून, कारण की थंय एप्पल म्हणजे भरपूर जागो आसा. आनी इतलेंच न्ही, हांवें तांकां स्वता सांगलें की बिरसा मुंडाचो लॉर्ड बिरसा मुंडाचे जावचे, छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जावचो, जॅक सिक्वेराचो जावचो, शाबा देसाई कोण जे आसा आनी ताका आमी स्मारक पार्क अशें नांव दिवचें. मेन पॉइंट आसलो तो बिरसा फर्स्ट पॉइंट आसलो बिरसा मुंडा लायव्ह स्टॅच्यू एक इरेक्ट करपाचो. सो तेजेर एक काउन्सिल डिसिजन जालें की 2 काउन्सिलरांनी सजेस्ट केला प्लेसीस एक चिल्ड्रन पार्क नियर चर्च आनी एक आसा ती नियर ट्रायबल रिसर्च सेंटर. सो हाजेर डिस्कशन जालें मेजॉरिटीन चिल्ड्रन पार्काचेर हे करपाचो स्टॅच्यू ते डिसायड केला. ना तशें जावना कन्फर्म, बट कितें आसा ते कन्फर्मेशन घालतली तेन्ना
दिवचलची वेदांता मायनी वयली रातची मिनाची येरादारी सध्या होल्डाचेर दवरल्या। रातच्या वेळार जावपी मिनाच्या येरादारीक पिळगांवच्या लोकांचो खर विरोध आसा। हे फाटभुंयेर शुक्रारा दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात एक बसका जाली। आमकां रातची मिनाची येरादारी नाकाच अशी ठाम भूमिका लोकांनी घेतल्या। मजगतीं हे बसकेत खण खात्याच्या संचालकाचेर लोकांनी फोग काडून तांचेर कारवाय करपाची मागणी केल्या। दिवचले वेदांता मायनी वेल्यान मध्यान राती ते फातोड मेरेन जावपी मिनाची येरादारीक थळाव्या लोकांचो खर विरोध आसा। मध्यान राती जावपी मिनाची येरादारी बंद करात अशी मागणी करीत आक्रमक जाल्ल्या लोकांनी बिरेस्तारा रस्त्याचेर देवन मिनाची येरादारी बंद केली। ह्या प्रश्नाचेर उपाय काडपाक शुक्रारा दनपारा दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात थळावे लोक आनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची एक जोड बसका जाल्ली। मात रातच्या वेळार मिनाची येरादारी नाकाच अशी मागणी करीत लोकांनी सुरवातीपासून बसकेत बोवाळ घातलो। रातच्या वेळार मिनाची येरादारी केली जाल्यार परत रस्त्याचेर देवतले अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या। जो सर्वे जेन्ना केली पळय ते कर्नाटक लोक हाडून हांगा सर्वे केले आयक रे हांव आसा ते सर्वेचे टायमार हांव जाणा म्हाज्या चेड्याक घेवन हांव वयतालो ते गाडी पाटी ते गाडयेन येयल्या ते गाडयेन बसल्या सर्वे केल्या गाडयेनसून आनी फक्त रिपोर्टार बरयलें की 5 घरां आसा म्हणून। जवळ जवळ 730 घरां आसा आणि आमच्या बी गेटीनसून जे आता ट्रान्सपोर्ट भायर काडटात पळय ते जवळ जवळ 15 घरां आनी हांव म्हणटा त्या रिपोर्टाक जेन्ना रिपोर्ट करता तेन्ना एका आमच्या पंचाची सायन आसा जाल्यार पळय रिपोर्टार त्या आसा कोणाक आमच्या पंचाची सायन आसा त्या रिपोर्टार पण तुवें ते एक्चुअली पळोवपाक जाय आसलें वचून सायडीन की बाबा खरीच तर घरां आसा काय ना। आतां तुका हांव नायट सायडीन तो एकूच इफेक्टेड सांगता जवळ जवळ 3 म्हयन्याचे भुरगे सारपांचेर आसा जाल्लेले आसा। आता म्हाका सांग रातचो फाळको जेन्ना बसतलो पळय तेन्ना म्हाका कळटलें आवय कळटलें रातच्या 12 फाळको बसतलो त्या भुरग्याक कळटलें 3 म्हयन्याच्या ना न्हू ते हांग काडटलें। न्यू इयरा सुद्दां 1 तारखे सुद्दां न्हू तेंच्यांनी बंद करूं ना। हरशी तुका सुटी आसता पूण तेंच्यांनी चालूच दवरला। आतां मी कितें करूं सांग न्हिदपाचें कशें कितें आतां म्हाजें हांव 40-45 वर्सां जगलें म्हाका भुरग्याचें फ्युचर जाय। तो म्हाजो आतां भुरगो ल्हान आसा आतां रात दीस थंय धुल्लूच जाता तो ऑक्सिजन कितें घेवं तो म्हाका तूं सांग सर आतां तूं सांग सर म्हाका ऑक्सिजन कितें म्हणून घेवं धुल्लूच हांव तूं म्हणटा नायटीक हे तें सांगलें तें जोडटले वयतले आमी कितें करपाचें आमी तर स्थानीक हांव भायरसून येवन तुका सांगना हांव स्थानीक तसल्या गांवाचें म्हाका थंय रायट आसा। तुम्ही खंयसरूच रावन सायबी दिताले आमच्या गांव तुम्ही विकताले आनी फेस कोणाक करचें पडटा आमच्या सारक्या गरीब लोकांक कित्याक सर आमी फेस करतली सर आमची कसली चूक दाखोवन दिया। तुम्ही जेन्ना आतां लीज इतकी तुमी आतां कामां कंपनीची केली एक दीस कोणाक आमच्या मेंबरांक तुमी विचारले पंचायतीक केन्ना विचारले तुमी कितें तुमचे फुडें आसा काय म्हणून लोकांचे तुमची समस्या विसरून घेतल्यो कोण तरी येयलो आमचे कडेन पंचायती कडेन फुडें कितें जातलें गांवाचें हांकां हांव पयलींसून सांगतालें जे विशय आसा वेवस्थीत आमी सॉल्व करुया गांवाच्या पोटान मारूं नाका कित्याक हे आयज लोकांचे पोट कंपनी लोकांचे पोट आसले आनी इतल्या अर्धा पासून लोक हे कंपनीचेरूच जगता हांव सांगूंक शकता कित्याक म्हाजो भाऊ तरी कंपनीन कामाक आसा तरी पूण आज लोकां बरोबर रावले हांव मायनिंग एरियेन हे गोयम टू पिळगांव जो नायट ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट केल्लो ताका पंचायतींनी आमचें ऑब्जेक्शन हाडलां लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलां आनी काल लोकांनी वचून नायट शिफ्ट स्टॉप केले अक्षरशः ऑलमोस्ट खूब लोक बायलां भुरग्यांक सगळ्यांक घेवन सगळ्या लोकांनी काल नायट शिफ्ट केल्या त्या अनुशंगान आयज हांगा डेप्युटी कलेक्टरा मुखार हियरींग जाली दोनूय पार्टीक आपयलेले मॅनेजमेंटाक आपयल्ले आनी आमकां डेप्युटी कलेक्टर सर डायरेक्टर ऑफ मायन जो नारायण गाड आसा पळय तांच्यान ताका नायट ऑपरेट करपाक परमीट दिला सो आमी ताका तेंच विचारलें की NEC जी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्टान दिल्या ती सुप्रीम गांव नारायण घाट सुप्रीम ताजें ताका आन्सर ना। नारायण घाट ताका जेन्ना आमी कॉन्टेक्ट करता बाबा ताका परत सांगलेलें आमी की तुका नायट शिफ्ट तांकां परमिशन दिवं नाका कित्याक लोकल अनरेस्ट खूब आसा नाका त्या वाटेन पकडून वतले पूण तरी आसतना नारायण घाटान सगळ्या लोकांचो विचार करिनासतना एक तर्फी मॅनेजमेंटाचे म्हणजे हे जे कॅपिटलिस्ट आसा कंपनी तांच्या फेवरान डिसिजन घेतला। म्हाका दिसता ताणें हो पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह आमचे जे आसा तांच्यान ताका पयलीं सगळ्यान पयलीं डायरेक्टर ऑफ मायन्स जाता ताका सायडीक काडपाक जाय सस्पेंड करपाक जाय। तेणी लोकांचो कांयच विचार करनासतना हे जे ऑर्डर काडल्या पळय त्या खातीर हांगासर आयज सगळो न्यूसन्स जाल्लो आसा। आज आमी डेप्युटी कलेक्टराक तेंच सांगलें की तूं सद्या नायट शिफ्ट बंद कर नाजाल्यार परत आयज लोक रस्त्यार उतरतले आनी स्टॉप करतले। लोकांचो जो फंडामेंटल रायट आसा रायट टू स्लीप तो डिस्टर्ब जाता थंय। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।
फोंडें येरादारी पुलिशेन फाटल्या वर्सा येरादारी नेम मोडप्यांचेर कारवाय करून वट्ट 2 कोटी 18 लाख रुपयांचो दंड वसूल केला. फोंडें आनी दारबांदोडे तालुक्यांत येरादारी पुलिशेन ही कारवाय केल्ली. 2023च्या परस 2024 अपघातांत वाड जाल्ल्याची म्हायती पुलीस निरीक्षक कृष्णा सिनारीन दिली. देखून शाळांनी उद्देगीक आस्थापनांनी तशेंच ज्येष्ठ नागरिकांक येरादारी नेमाविशीं जागृताय करतात अशेंय कृष्णा सिनारी हांणी सांगलां. This year, from January 2024 till December 2024, we have booked around 36,481 cases and we have collected fine of 2 crores 18,69,500. Last year we have booked 45,948 cases and we have collected 2 crores 70 lakhs. This year we have booked cases under overspeeding. It is 3,369. Alcohol cases we have booked 373. Using mobile while driving 138. Without helmet 2,247. Without MDL this is 61. Also we have booked cases under against a minor. We have booked 2 cases against a minor for riding the 2-wheelers. We have also booked many cases under no entry. It is 5,614. Dangerous parking 3,911. Rain cutting it is 4,150. And in other hits also we have booked cases. We have sent 4,182 license for suspension. We have also taken education drives also for education drives in the schools, also in factories, and to the taxi drivers and all. Lectures delivered in the schools is 262. And students educated are 3,063. Employees and workers are around 423. Senior citizens is 415. So also we have distributed during our traffic education. We have also distributed pamphlets, around 25,000 pamphlets we have distributed to the different people's riders. 30 fatalities reported. Compared to the last year, it was 27 fatal accidents. The increase in fatalities, this is mostly because of people driving rashly. These are most fatal accidents has happened due to rash driving. I request all the peoples, all the riders, drive safely, don't overspeed. You must be knowing that speed kills. And we have seen this year, the fatalities has increased because of overspeeding. So whenever you are driving, use always helmet. Don't overspeed, don't drink and drive. Drink and drive without using helmets, these are the main causes of fatalities and overspeeding. So my request to the people that don't drive speedily, don't drive under the influence of alcohol, use always safety gears, helmet, seat belts and follow traffic rules. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.